नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। महात्मा गांधी आनी आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती निमतान आयज पुराय देश तांकां आर्गां ओंपता। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजघाटाचेर महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी महात्मा गांधी हांकां राजघाट हांगा आर्गां ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजघाटाचेर वचून महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आनी हेर मानेस्तांनी संविधान सदनात राष्ट्रपती महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली। आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विजया घाटाचेर शास्त्री हांकां आर्गां ओंपली। उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विजया घाटाचेर शास्त्रींक आर्गां ओंपली। संविधान सदनान आदले प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच लोकसभा सभापती ओम बिर्ला आनी हेर मानेस्तांनी आर्गां ओंपली। महात्मा गांधींच्या 156व्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पोरण्या गोंयांतल्या गांधी चौकावेल्या गांधीजींच्या पुतळ्याक फुलां हार घालून आर्गां ओंपली। ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, आमदार राजेश परदेसाय आनी हेर मानेस्तांनी गांधीजींक आर्गां ओंपली। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना एकचाराचें म्हत्व सांगलें। समाजांतले कांय घटक आमचो एकचार मोडून फूट घालपाचो यत्न करता अशें तांणी मुखार म्हळें। आम्ही पळयता की सत्य, अहिंसा, सिम्प्लिसिटी आणि सर्व्हिस टू नेशन ह्या 4 तत्वाचेर महात्मा गांधीजी हांणी आपल्या पुराय देशाक आमी एकीकडे हाडपाचो प्रयत्न केलो, स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें। गोंय हे युनिफॉर्म सिव्हील कोड फॉलो करपी राज्य आसा आनी गांधी जयंती हे ताचें प्रतीक आसा गोंयांत तर, कारण हांगासर तुमी जर पळयता आसत जाल्यार भगवद्गीतेत संदेश दिवपी हो पुरोहीत हांगासरय ताणें आपलें वाचन केलें। बायबलांतल्यान आपली सर्व धर्म समभावता ही मेसेज दिवपी आमचो ह्या ओल्ड गोवा परिसरांतल्या चर्चीचो फादर जे इन्चार्ज आसात तांच्यांनी जी मेसेज दिली आनी कुराणांतली मेसेज हे आमच्या हांगासलें कुराण पठण करून तांच्यांनी बी दिली। होच तर म्हणजे हांगासलें एकतेचें प्रतीक गोंय जावन आसा आनी तेच शांतीकाय सगळ्यांनी मेंटेन दवरपा खातीर सदोदीत कशाच पद्दतीचो म्हणजे डिफरन्सीस न दवरता गोंय हे सदोदीत म्हणजे सर्व धर्म समभावते कडेन आसा। पण काही लोक ह्या पद्दतीन आमी पळयता की आपलो पॉलिटिकल हेतू साध्य करपा खातीर ह्या लोकांच्या मदीं डिवायड करपाचो प्रयत्न सातत्यान करता। ते डिवायड न करता गोंय आनी गोंयकारां खातीर आमी सगळ्यांनी एकचारान फुडें वयचें। गोंयच्या विकासाक, गोंयच्या उदरगती खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ लाभचो एकच संदेश परत एकदा तुमकां दिता। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गांधी शिल्प बाजाराचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार उद्देग मंत्री मोवेन गुदिनो आनी हेर मानेस्त हजर आसले। ह्या प्रदर्शनात देशभरांतल्या कलाकारांच्यो कलाकृती मांडल्यात। 11 ऑक्टोबर मेरेन दर्या संगमाचेर हे प्रदर्शन उक्तें आसतलें। गांधी जी ने हमेशा के लिए स्वच्छता और लोकल आर्टिजन, वोकल फॉर लोकल, यही नारा दिया था। उनका स्वच्छता का नारा जो उन्होंने तब दिया था, जो पहले फर्स्ट द पॉलिटिकल लीडर महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने स्वच्छता के लिए खुद होके झाड़ू लेके रोड पे उतरे और एक स्वच्छता का मिशन चालू किया। उनके बाद में झाड़ू लेके कोई रोड पे उतरा और स्वच्छता मिशन शुरू किया तो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो स्वच्छता मिशन शुरू किया है, मैं इसीलिए वो याद कर रहा हूँ क्योंकि उनका गांधी जी का हर एक मिशन, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी मीन्स अंत्योदय जो की बात कही, तो तब की बात तभी रही और अभी 60 साल के बाद अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो अंत्योदय तत्वों पर काम करना भी स्टार्ट किया है। वोकल फॉर लोकल की बात पहले कभी आई तो 60 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद आई। इसीलिए तो आज देश भर के सभी आर्टिजन को बहुत सम्मान मिलने लगा है, उन्हें सब्सिडी मिलने लगा है, देश भर और विदेश में उनको बाजार मिलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक 100 वर्सां पुराय जाल्ले निमतान एक ब्लॉग बरयला। आयज सावन 100 वर्सां आदीं विजयादशमीच्या दिसा समाज सेवा आनी राष्ट्र निर्माणाच्या हेतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना जाली अशें तांणी म्हळें। ह्या व्हड काळांत असंख्य स्वयंसेवकांनी हो संकल्प पुराय करपाक आपली जीण समर्पीत केली।
संघाच्या शतीवळसान वांटेकार जावप हे स्वयंसेवकां खातीर सौभाग्याची गजाल आसा अशें तांणी बरयलां। संघाच्या प्रत्येक संघटनेचो भाव हो राष्ट्र प्रथम आसा अशें तांणी बरयलां। संघान सदांच राष्ट्र निर्माणाचो विराट हेत घेवन काम करपाक जाय। संघाची वेगवेगळी संघटना राष्ट्रसेवा करतात। संघान देशाचे प्रत्येक क्षेत्र समाजाच्या प्रत्येक विभागाक स्पर्श केला अशें तांणी बरयलां। संघाच्या गौरवशाली यात्रेचेर भारत सरकार खासा टपाल तिकेट आनी यादस्तीक नाणे जारी केल्यात। संघामदलो सशक्तीकरणात म्हत्वाचो वावर केला अशें तांणी बरयलां। राष्ट्रभक्ती आनी सेवा संघ करता डॉक्टर हेडगेवार हांचे सयत जायत्या संघ कार्यकर्त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य झुजांत वांटो घेतिल्लो। स्वातंत्र्यतेच्या उपरांत संघ लेगीत राष्ट्रसेवा करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी बरयलां। RSS संघाच्या ऐतिहासीक शती स्थापणूक दिसा निमतान नागपुरांतल्या रेशम बागेंत खाशेली कार्यावळ जाली। RSSच्या स्वयंसेवक राष्ट्रसेवा आनी समाजाक सशक्त करचे खातीर वावुरता अशें ह्या वेळार उलयतना सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी सांगलें। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसायटी। ह्या सुवाळ्याक आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद मुखेल सोयरे म्हूण हजर आसले। तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। कदंब महामंडळ ही फकत एक संस्था न्हय तर ते कुटुंब आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। कदंब महामंडळाच्या 45व्या स्थापणूक दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत ते आयज उलयताले। ही कार्यावळ पणजे जाली। ह्या वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास सुवेकर आनी हेर मानेस्त हजर आसले। कदंबाच्या पयल्या बसी सयत नव्या मार्गावेल्या बसीची पुजा फेस्टिवल म्हणपाक काय हरकत ना। कदंबा दसऱ्याच्या दिसा कदंबातली सगळी फॅमिली पणजेंतल्या बस स्टँडाचेर एकत्र येता आनी आपल्या 1 नंबर बसीचे गेली 45 वर्सां जी तेंच्यांनी सांबाळून दवरल्या ते बसीचे पूजन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते करता। आनी फक्त पूजन न्ही तर ती बस परत पणजेच्यान 70 पर्यंत फावट मारून परत हाडटा आनी ती तेंच्यांनी इतकी मेंटेन दवरल्या बद्दल हांव कदंबाच्या सगळ्या स्टाफाचे, मेकॅनिक पासून बाकी सगळ्यांचे परत एकदा खूब खूब अभिनंदन करता। कदंबा कॉर्पोरेशन हे रुरल आनी अर्बन इंटेलिजंट कनेक्टिविटी खातीर सातत्यान कदंबाचो सर्वीस दिवपाक उपयोग जाल्लो आसा। सोशियो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट ऑफ आवर स्टेट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल जर कोणी प्ले केला आसतलो जाल्यार तो कदंबान प्ले केल्लो आसा। आनी इट इज अ लायफ लायन ऑफ गोवा हे म्हणपाक कांयच हरकत ना। तो पळोवंक वचत जाल्यार आमी पॅसेंजर सेंट्रीक म्हणपाक काय हरकत ना, कारण कदंबा ही प्रॉफिटा खातीर चलयना, कदंबा ही सर्वीस दिवपा खातीर चलयता। 50% कन्सेशन आमी स्टुडंटाकूय दिता, सिनियर सिटिजन्सांकूय दिता। 100% कन्सेशन आमी फ्रीडम फायटर्स, दिव्यांग पर्सन, कॅन्सर पेशंट, HIV पेशंट। फोंडेंतल्या सरकारी विद्यालयाचें नांव बदलून आदले संरक्षण मंत्री आनी गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या नांवाचेर दवरला। ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। सरकारी शाळांतल्यो सुविधा सुधारपा खातीर सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचें नांव ह्या शाळेक आज दिलें त्या बद्दल खूब खोस भोगता। राजेंद्रन आनी बाबला मळी हांच्यांनी दोगांयनी उलयता आसतना तांचें डेडिकेशन फॉर द गोंय आनी डेडिकेशन फॉर द कुडण्या विलेज हें तांच्यांनी सांगलें। खरोखरूच म्हणजे तांच्या लिडरशिपीच्या अंडर काम करता आसतना
JSIDCचो वायस चेअरमॅन आणि मागीर चेअरमॅन अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो शाळा रिपेर करून नव्यो करपाचें योग हो म्हाकाय आयलो आनी पुराय गोंयभर म्हणजे पयले फावटी सगळे जाण म्हणटा आसतना की पयलेच फावटी 2012च्या उपरांत अश्यो मोठ्या प्रमाणात शाळा ह्यो रिपेर जाल्यो नव्यो जाल्यो आनी 12 ते 25 पर्यंत इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.